येवकार हांव जवाहर. सुरवेकायच्यो हेडलायन्स. खणींतलो माल काडल्या उपरांत खण पीठ सोडल्यात उक्ते. लोकांनी उक्तायले चिंता. सरकार धृतराष्ट्राचे भुमिकेत निदान शेतांक तर दियत हें उदक मागता कावरे पेल्लाचे शेतकार. सोरो पिवन चलो नाकात, गाडयो घेवं नाकात, निष्पाप लोकांचे बळी. बाणस्तारच्या अपघात पिडेस्तांक सरकारान दिवचो आदार मागला फ्रांसीस सार्दिनान. फुडल्या 4 दिसां खातीर IMDचो ग्रीन अलर्ट. दवरण्याचेर बसून विसव घेवपी पावस परत करतलो प्रवास. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बाणस्तारच्या अपघातान गोंयभर आकांत पातळायला. कित्याक तर सोरो पिवन गाडी चलोवप्यान 3 निश्पापांचे बळी घेतले. लोक कशे गाडयो चलयतात. जबाबदारेन वागात. सोरो पिवन तर अजिबात गाडयो चलोव नाकात. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान उलो मारला. जीव वगडावप्यांची फामिलीक आदार करपाचो उलोय ताणें सरकाराक मारला. बाणस्तारी जाल्ल्या अपघातांत राज्यांत बरोच खवदळ जाल्लो पळोवपाक मेळ्ळो. बाणस्तारी जाल्ल्या अपघातांत सोरो पियेल्ल्या कार चलोवप्यान 3 बळी घेतलो. 6 जाण गंभीर जखमी जाल्ले. फुडाऱ्यांनी आनी लोकांनी लेगीत माड्डोळ पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हरत बोवाळ घातिल्लो. अजून पिडेस्तांक आनी बळींक न्याय मेळूंक ना. पूण हांव पुलिसीक सांगता, कोण जावं जो पिवन गेला वो बरबाशी गेला और फास्ट चलयत आसूंक घाला, इमिजिएटली कोणें चलयतालो ताका पनिशमेंट करपाक जाय. कित्याक हें कोण बरो मेले तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय. कॉम्पेन्सेशन म्हणजे व्हडली वस्त न्ही. तांचे बरे लायफ गेलें, फॅमिलीचो घरचो कोण बरो तोच कडेन मनींग मेंबर आशिल्लो तो मेलो. पूण एक गोश्ट सांगूंक सुद्दां हिंगा जस्टीस आसपाक जाय. जोणें केला ताजे इमिजिएटली फिंगर प्रिंट्स आनी कितें करून लोकांक जाय जस्टीस. फकत तोंडान उलोवपाचें ना. आनी तेच बरोबर हांव लोकांक उलो मारता, बगून भुरग्यांक सोरो बरो पिवन ह्यो गाडयो चलयनाका. कित्याक तुमचो लायफ वील बी इन डेंजर. हे पडे एक्सिडेंट जावन सुबेज वखदात हे गोंयचे भायले येवन ह्यो गाडयो ज्यो मेळटात त्यो चलयतात ते आनी मागीर तांकां एक्सिडेंट जाता. पूण हांव मानता की तुमी तुमचे लायफ इज इन डेंजर पूण तुमी एक्सिडेंट करून दुसऱ्याक मारता. हे आमकां आनीक दूख भोगता. सो देखून हांव मागता बरे भशेन चलयात. पूण ताज्या सुबेज सोरो बरो पिवन ड्रंकन ड्रायव्हिंग बंद करात. आनी हांव पुलिसीकूय उलो मागता, जी कोण हेल्मेट बेल्मेट धरून भोंवताय पडे हे पडे मेट तशे जे गाडी चलयतात तांकां धरयात. कोण फास्ट चलयतात, रुलो ब्रेक करतात तांकां धरयात. सो दॅट वी डोंट वॉन्ट पीपल टू डाय. त्याच बरोबर सरकाराक उलो मागता, जे पोटहोल जे दिश्टी पडटा ओदा तुमचो एक पोटहोल ते आमी बंद करता. आतां लास्ट म्हणजे काय लोकांनी बोवाळ घातल्या उपरांत पुलिसांनी पेट्रोलिंग वाडयले. रातच्या वेळार सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर आळाबंद हाडपाच्या हेतान गस्ती सुरू केल्यो. पूण ही मोहीम आनीक कितलो तेंप चलतली हें एक कुवाडें जावन रावलां. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, नितीक्षा गांवकर आनी निखिल जल्मी. खणी बंद जाल्यो, पण भौतीक वाठारांनी खण पीठ तशेंच उक्ते सोडल्यात.
12 म्हयने ते उदकान भरून उरतात. मीन काडल्या उपरांत हे पीठ पुरोवचें अशें सुप्रीम कोर्टाचें मार्गदर्शक तत्व सांगता. पूण तशें जाल्लें दिश्टी पडना. सरकार हे बाबतींत धृतराष्ट्राची भुमिकेत आसा. पूण थळाव्यांक आतां ह्या पिठाची चिंता दिसपाक लागल्या. उदक सांठोवन दवरतात जाल्यार त्या उदकाचो बरो वापर तरी करात असोय सूर आयकपाक मेळटा. पळयात रमेश नायक रावताचो कावरे पिल्लाचो रिपोर्ट. आता तुम्ही पळयतात की जितल्यो खाणयो लोक जे चिरी मारतात या मायनिंग काडटात, रबर काडटात, ह्यो खाणी आसात ह्यो ओपन आसात आणि हितूंक सगळी उदक भरले कडेन आसात. आनीक ह्या खाण्या पडोन कितलेशे लोक जे आसात मेले कडेन आसात, जीवय दिला आणि न्हावपाक गेले कडेन इन्सिडेंट एक एक्सिडेंट जावन मेले कडेन आसात. आज आमी आसात हे कावरे पिल्ला ह्या हितूंक हांगा खुबश्यो खाणी ज्यो आसात ह्यो अश्यो ओपन आसात आणि हितूंक भरले उदक सगळे आसा जे भरले कडेन आसा. आज आमी शेतकार जे आसा हुशार रोयतात या बाकी शेत रोयतात यांचे कडेन आमी जेन्ना विचारले ह्या उदका बद्दल तर तेणी सांगले की हे जे उदक आसा हे उदक आमी शेता खातीर WRDन यूज करूं जाता आणि तेणी हे यूज केल्यार शेताक आनी बऱ्या पडटलें. आनी आमच्या तुमी जाणा आसतले की उदकाची शॉर्टेज ही पावस झडोन सुद्दां उदकाची शॉर्टेज आसा ही खंय तरी कमी जातली. ताके पिवपाचें उदक आनीक हे गार्डना घालपाचें उदकाक जाय तो फरक आसता. म्हणून ह्या शेतकारान म्हणले कडेन आसा की हे जे उदक आसा हे शेता खातीर यूज करची म्हणून. आनीक दुसरे वटेन जर पळयलें जायत आमी हांगाच न्हय जर तुम्ही आंबावली गेले, तुगेले बाळ्ळी येयले, खड्डी गेले, बेतूल हांगा गेले, त्याच बरोबर बारशां, पाडी हांगा जायत्यो खाणी आसात. ह्या खाण्यांनी उदक भरले कडेन आसा आणि हे जर उदक जर सेव करतलो जाल्यार तोच एक उपाय आसतलो. आतां हे कशें सेव करतले, उदक कशें लिफ्ट करतले हे त्या डिपार्टमेंटाक खबर आसतले. कित्याक आमी इंजिनियर न्हय, ह्या टॅक्नॉलॉजी हाय ना आमची. आमी आनी कितें तुमकां सांगूंक शकतात. पूण जी ऑथॉरिटी आसा हे ऑथॉरिटीन हें पळोवन ह्या उदकाचो बरो फायदो लोकांक करून दिवचो. आतां आमी म्हणटा पाणी अडवा पाणी जिरवा म्हणून आमी एक स्कीम काडले कडेन आसा. त्याच धर्तेचेर हें जर उदक जर कंपाऊंड घालून जर बंद केले आनीक थंय कोणाक वचोंक दिलें ना जाल्यार ह्या उदकाचो फायदो जावपाक शकता. उदका पळोवपाक गेल्यार खूबच हे परिणाम आहा. म्हादई खातीर आमी खूब लोक आवाज उठयतात तेन्ना उदक आमकां पावना, तांकां पावना. पण आतां हें पळोवपाक गेल्यार हांगा मायनिंग झोनाचे पयला उदक भरपूर आसा. हे WRD हे उदकाचो वापर करचो, कोणा पावना थंय पावयचो. हे उदक आमकां भरपूर स्टॉक दिसले पडटा हांगा. कितेंय जावं शकता तेन्ना उदकाचेर तुमी गव्हर्मेंटान WRDन त्या उदकाचेर कितें तरी परिणाम करचो. पण कितली पीठ आसा असले मायनिंग हांगा खूब आसा पेंडींग पडले. हो DMCचो प्लॉट आहा हांगा आतां मायनिंग बंद करून गेल्यार खूब वर्सां जाली. तेन्ना हो उदकाचो रिसोर्स पयला भरपूर आसा. तेन्ना तांकां आमकां ह्या शेतकऱ्याक हो इफेक्ट करूं शकता. कितें उदक डायवर्ट करपाक शकता. म्हणजे हे उदक शेतकारांक मेळ्ळें जाल्यार बऱ्या पडटलें. शेतकारांक मेळ्यार बरें जालेंच. आनीक कितें दिसता शेतां आतां लोक फक्त उदका खातीर उदक मेळना म्हणटात. उदक मेळना बरोबर, उदकाक प्रॉब्लेम जाता. तरी सुद्दां आमकां न्हंय आसात पूण हें उदक आनी तर मेळ्ळें आनीक इल्लो बऱ्या पडटा शेतकऱ्यांक बऱ्या पडटा उदक. म्हणटा शेत आनी बरी जातली. शेत आनी बरी जातली. शेताक कोणा भाट आसली भाटां बरी जातली. कशें करून यूज करपाचें म्हणटा तुमी. यूज करपाचें प्लंबिंग करून त्या लोकांक डायवर्ट उदक करचें. कोणा भाटां बिटां जाय तांकां उदक डायवर्ट करचें. अशें उदक उडोवंक शकना न्हू. म्हणजे हें खूब डीप आसा हांगा. हें भरपूर डीप उदक आसा. खूब पीठ आसा असले. असली पीठ खूब आसा अशें पेंडींग जाले पडले. आतां मायनिंग सध्या बंद पडले हा न्हू. त्यांनी सगळे प्लॉट उदकान भरले आसात. म्हणजे हेजो फायदो हो फायदो लोकांक गव्हर्मेंटान WRD लोकांक दिवचो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता कणगांवकर आनी संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जिल्लो पंचायतीक 15 लाखां मेरेनचीच कामां करपाक मेळटात. हो निधी वाडोवन 30 लाख करचो दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत बसकेंत मागणी जाली. ते भायर आनीक कांय म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली खरी, पूण त्याच वेळार आपले शिक्षण संस्थेत जिल्लो पंचायत फंडांतल्यान काम करपाक दबाव हाडला. केले ना जाल्यार डिस्क्वॉलिफाय करपाची धमकी आपणाक काणकोणच्या आमदारान दिल्या अशें ZP मेंबर शोभना वेळीपान सांगलें. पळयात. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची सर्वसाधारण बसका आज जाली. निविदा निधी 15 लाखां वयल्यान 30 लाखां मेरेन वाडोवप, सांगेच्या उजो पालोवपी केंद्राचो प्रस्ताव, जिल्लो पंचायत वांगड्याचे मानधन वाडोवप आनी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत कार्यालयाक अतिरिक्त JE दिवपा विशीं भाशाभास जाली.
आमकां जेई इलेक्ट्रीक काम कितें करतले जाल्यार आमकां जेई जाय पडटा ताच्या संदर्भांतले लेटर करपाचे. मागीर तवडकर सरान आमकां सगळे झेडपींक रिस्पेक्टान तें आपयल्लें आमकां हितून सेक्रेटरिएटान आनी सगळ्यांचो एक सत्कार केलो, सन्मान केल्लो. त्या खातीर ताजो एक अभिनंदनाचो ठराव घेतिल्लो आसा. आनी आमकां 15 लाख पर्यंत फाटल्या फावटी हांवें सांगिल्लें की 15 लाख पर्यंत जी कामां काडटा तितलीच पास करपाची सीओक ऑर्डर आसता तेजे प्रमाणे ती 30 लाख पावर ती वाडोवन घेवची ह्या संदर्भातलो परत एकदा ठराव घेतिल्लो आसा. आनी सुरेश केपेकर हेणें तांच्या सांग्यार फायर स्टेशन जावचें त्या संदर्भातली एक मागणी केल्ली आसा. तशेंच आमकां ST फंड पयलीं दिलो वता तो परत एकदां आमकां दिवचो, चालू करचो हे बी मागिल्लें आसा सगळ्यांनी. तशेंच आझादी का अमृत महोत्सव आमी सेलिब्रेट करता आसतना प्रत्येकान आपल्या घराचेर तिरंगा लावचो आनी ताजे हरघरतिरंगा.com ही वेबसायट आसा ताजेर अपलोड करचो हेजें अपील आमी सगळ्यांनी केल्लें आसा. दुसरें आसा मेरी माती मेरा देश ह्या संदर्भातले पंचायतींक सगळ्या लेटर आयला की तो कार्यक्रम करचो म्हणून, पूण आमकां जिल्हा पंचायतीक येवना. तशेंच असो जर कितें कार्यक्रम आसा जाल्यार जिल्हा पंचायतीकूय दिवचे अशें म्हणून सगळ्यांनी लेटर करा म्हणून एक सांगिल्लें आसा. दुसरें ऑनरेरियम जे पंचांक वाडलें, म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर सगळ्यांक वाडलें पूण झेडपीक अजून वाडूना, त्या संदर्भातलें वाडचें अशें म्हणून परत एकदां आमी सगळ्यांनी जागोवचें. आनी जशें आमदारांक पेन्शन आसता तशें जिल्हा पंचायत मेंबराकूय बी पेन्शन आसचें असो एक हें केल्लें आसा. आनी तशें जिल्हा पंचायत प्रत्येक मेंबराक एक तरी स्टाफ दिवचो ह्या संदर्भातलो एक ठराव तांणी मांडिल्लो आसा. दुसरें म्हाका आसतना मनरेगा जी स्कीम आसा ती पंचायतीक आसा ती आमकां जिल्हा पंचायतीकूय दिवची जेणे करून आमकां वापर करपाक मेळटलो ताजो सगळें कारण आमकां 15,000 पगार खूब कमी आसा. आमी पयशे घालून समज जर काम करपाक गेले जाल्यार तें जायना अशें सगळ्यांचें म्हणणें आशिल्लें. जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान आपले शिक्षण संस्थेचे काम करपाचो दबाव खंय काणकोणच्या आमदारान हाडलो. सभापती आशिल्ल्या त्या आमदारान आपलो अपमानय केलो अशें सांगतना झेडपी वांगडी शोभना वेळीपान दुकांक मेकळी वाट करून दिली. आमचो हो स्पीकर आसा तो एक्चुअली आमच्या ऑफिसा अध्यक्ष सांगता आपलें काम करून ती म्हाजेर प्रेशर घालता. तो म्हाका एक्चुअली रिक्वेस्ट लेटर दिना आनी रिस्पेक्ट दिना आनी आमचो महिला शक्तीचो एक प्रोग्राम आसता खोतीगांव तेन्ना तो म्हाका डायरेक्टली म्हणटा स्कूल बायलांची की तुका डिस्क्वॉलिफाय करता आनी जें आपलें काम करपाचें आसा तें अध्यक्षा सांगतात ती म्हाजेर प्रेशर घालता. ताका लागून म्हाका रडपा येना आनी म्हाका ते फंड्स ती म्हाका मागीर सो आमदार तुमचे काणकोणचो आमदार तुमचे प्रेशर घालता काम करून म्हणून करनाका म्हणून कितें कितें आपलें काम कर म्हणटा आपलें काम करून म्हाका एक्चुअली म्हाका गरिबांक काम करपा जाय. हां गरिबां करनासतना तेजें काम कर म्हणटा. हय तो एक्चुअली म्हाका सांगना तो म्हाका एक्चुअली रिस्पेक्ट दिना आनी आमची महिला शक्तीचो एक प्रोग्राम आशिल्लो तेन्ना म्हाका डिस्क्वॉलिफाय करता म्हळ्यार इतली महिला म्हणजे आनी म्हाका तेन्ना म्हाका इन्सल्टींग जालें. आनीक ज्यो महिला आसात जेन्ना म्हणटा महिला शक्ती आनी तेंचे सन्मान जावपा जाय म्हण अशें देशाचे पंतप्रधान म्हणटा जाल्यार आमकां असो अपमान कित्याक म्हण म्हाजें मना मातशें हें जाता. कसलें काम कर म्हणटा कसलें काम तेजें तेजी कितें तरी ब्युटिफिकेशन कितें तरी त्या स्कुलाची भुरग्यांक. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी मनीषा जाधव. शेतामळावेली एक पांचवीचार खबर नार्वेची. गांवांतले 41 भागेली एकठांयल्यात आनी बंद पडलेली कृशी संस्कृती सुरू करपाचो निश्चय केला. देवगळे वाठारांत वट्ट 12 वर्सां उपरांत मळे आनी शेतां फुलपाची आस्त निर्माण जाल्या. गोंयचे अर्थवेवस्थेचो कणो जेका म्हणटाले त्यो खणी बंद पडल्यो. लोक पर्याय सोदताले. गोंया खातीर शासनाचो पर्याय शेतां बागायती हो चड तेंपाचो पर्याय आतां परत कोमावरी तकली वयर काडपाक लागला. आमी सध्या नार्वे हांगा दिवगाळे वाठारांत आसा आनी आमी फाटल्यान पळयतात की ट्रॅक्टर चालू आसा. शेतकी खात्याचे ट्रॅक्टर हाडून हांगा जमीन जी खणपाचें काम चालू केलां. सादारण 10-12 वर्सां जालीं हांगातलें शेत बंद आसलें आनी हांगा 41 शेतकार आसात आनी गांवकार आसात. तेंच्यांनी निर्णय घेवन हांगा परत शेत काम सुरू करपाचो निर्णय घेतला आनी तेकाच लागून हांगा खणपाचें काम चालू केलां. पूण आतां टायम जाला, पावसूय येता भरपूर, त्या खातीर तेंचो जो सिजन आसा तो फुडल्या वर्सा चालू जातलो. फक्त ते आतां शेत जमीन जी आसा ती बऱ्या
तरेन हें करपा खातीर खणपाचें काम हांगा चालू जालां अशें तेंच्यांनी म्हायती दिल्या. सरकारूय ह्या हेका सहकार्य करतले अशी त्यांनी मागणी केल्या. तांकां जनावरांचो हांगा त्रास आसलो, तशेंच फाटल्या वर्सा थोडो पावसूय पडूंक ना, त्या खातीर तेंच्यांनी शेत करूंक नासलें. पूण इतक्या वर्सान शेत करूंक नासल्या कारणान हांगातली जी जमीन आसा ती घट्टूय जाल्ली. आतां तेंच्यांनी पावस बऱ्या प्रमाणान पडल्या कारणान हांगासर शेत जमीन परत खणपाचें काम चालू करून ते शेत रोयतले फुडल्या सिजनाक. ही सप्तकोटेश्वर दिवगाळी हांगासर जे दिवगाळी आहा जे आमी पयलीं पासून जाणटे आमचे कितलीशींच वर्सां जालीं हांगासर जे हे शेत आमी हांगासर रोयताले. हांगासून भात आमचे जे आहा ते आमी ह्या शेतांतसून भात हे करताले. तशेंच आमी आतां सद्या हांगासर तवशी जावं दोडगी जावं आमी चिबडां अशें जे कितें आहा भाजी पालो तो आमी हांगासर रोयता. अर्दी दिवगाळी आहा ती तितून रोयता आमी. आनी आतां ही थोडी आमी जनावरांक लागून फेन्सींग नासल्या कारणान वय नासल्या कारणान जनावरांक लागून जनावरां खाता म्हणून आमी हे थोडेशे सांडलेले. पण आतां सगळे आमी जे 41 भागेली आहा गांवचे ते 41 भागेली आमी एक जाल्ले आहा. आनी हे 41 भागेलीन जमोन आतां आमी निर्णय केला की हांगासर आमी जे कितें आसा कितें उगवतले शेत म्हणजे भात उगवतले जावं आमचे तवशी दोडगी अशें जे भाजी पालो जे उगवतलो तो आमी करपाचो असो ठाम विचार केला आनी निर्णय केला की आमी सगळे एक जावन हे करतले. तशेंच आमकां गव्हर्मेंटाची आतां म्हणटा की गव्हर्मेंट हे फेसिलिटी आहा ते फेसिलिटी आहा भिकारी आहा थंयसर आमकां तेंच्यांनी आमकां एग्रीकल्चर आनी गव्हर्मेंटान आमकां ती फेसिलिटी दिवची. फेन्सींग करपाक लागून आमकां तेंचे सहकार्य जाय आनी तेंच्यांनी दिले जाल्यार आमकां खूब आनी आमकां तेंचो उपकार जातलो. आनी ते करून आमी आमचे जे कितें आसा निसर्गीक जे आमकां मेळटा ते आमी मेहनत करून आमी वाडोवंक शकतले आनी तेजो लाभ आमकां बी मेळटलो. आनी जर आमकां जर भायर घालपाक गावले लोकांक जर विकपाक गावले जाल्यार तो बी आमकां लाभ मेळटलो. तेतूंतसून आमकां 4 पयशे बी मेळटले. म्हणून ह्या निर्णयान आमी फुडें सरलेले आहा आनी आतां आमी हे पळय एक शेत खणपाक सुरवात केल्ली आहा. अर्देशे जाल्ले आहा. जे कितें खसर उरता ते आमी सगळे पूर्ण करूंक सोदता. शेतां मळे वसाड पडपाक वेगवेगळी कारणां आसली, पूण आतां शेतां फुलपा फाटली कारणां सांगता जाणटो शेतकार आनी नार्वेचो आदलो सरपंच नारायण चोडणकार. ही जी दिवगाळी आसा ती जवळ जवळ 10-12 वर्सां पयलीं ही पडीक जमीन रावली. कित्याक त्या वखदार त्या काळाक जो सरकारान जी योजना आखलेली ती योजना म्हणजे लोकांच्या गरिबा खातीर नासली. आतां जे सरकार येयला ते BJP सरकार आनी मोदी सरकारान शेतकाऱ्यां खातीर खुबश्यो सवलती प्राप्त करून दिल्या. आयज मशिनरी मेळटा. त्या वखदार आमी कितें करताले शेतकारी लोक बैलाची जोडी घेवन नांगरणी करताले आनी नांगरणी केल्या कारणान ती खूब हाड वयताली. मजुरी मेळनासले सारके आनी थोडी पडींग उरताले. आयज मशिनरी आसले झोनल एग्रीकल्चर मशिनरी जर जाय शेतकाऱ्यांक जाल्यार ती स्वस्त प्रमाणान दिता आनी ती स्वस्त प्रमाणान मेळ्ळ्या कारणान आयज शेतीची मशागत करपाक बरे भशेन जावंक शकता. म्हणून आयज आमी अशें ठरयल्लें आसा की ही जमीन जी आसा ही जमीन सुपीक आसा आनी ही सुपीक आसल्या कारणान आमच्या फुडले पिळगेक तिचो लाभ मेळटलो. म्हणून आमी हे शेताची पेरणी करपाक सगळे लोक सज्ज जाल्ले आसा. गोवा 365 खातीर महेश कवळेकार, जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. फुडल्या 4 दिसां खातीर IMDन ग्रीन अलर्ट दिला. पावस विसव घेता अशें दिसता आसलें तरी कांय कडेन तो हजेरी लायतलोच. सुक्या हवामानाक लागून तापमान वाडलां. ह्या सप्तकाचे निमणे मेरेन तापमान वाडटलें असोय हवामान विभागाचो अदमास. मंगळारा मळबात कुपा दाटतली दिश्टी पडटली. हलको ते मध्यम पावस पडू येता. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. बोटधन्यांक आशिल्ली शिटकावणी ना. हवामान सुकें. कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावसाची शक्यताय. गोंयांत पावसाचो नेट कमी. सुक्याक लागून तापमानात वाड. मंगळारा चडावत आनी उणें तापमान 31 डिग्री आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत आयकपाक गोंयचो दर्यागाज गोवा 365 मोगासचो.